27 वर्सां जाली तारवाडो पिळगांव दिवचलचो युवा कला मंच वाचनालया खातीर स्वताची अशी हक्काची सुवात सोदता, पूण अजून तांकां ती मेळिल्ली ना। सध्या मोनेळ घालत वाडीत चलिल्ले मोबायल संस्कृतीचेर तांकां मात करपाची आसा। पिळगांवां तांकां वाचन संस्कृती हाडपाची आसा। पळयात। 1993 पिळगांवचे युवक कलामंच हे संस्थेचे जल्म वर्स। गांवांत क्रांती आणि परिवर्तन हाडपाची मोख दवरून कांय तरणाटे एकठांय आयले आणि तांणी सुरवात केली कश्ट घेवपाक। शिक्षण, खेळ, संगीत, सामाजीक, सांस्कृतीक खंयचेंच मळ सोडूंक ना। ज्ञान आणि वाचनाचे बाबतींत कित्याक फाटीं रावप अशें म्हणत स्वताचें अशें वाचनालय सुरू केलें। पुराय पिळगांवाक गिन्यानाची पुंजी दिवपी हें एकच वाचनालय। सुरवात जाली ती कोमुनिदादेन दिल्ले इमारतीत। कांय तेंपान ती मोडली। मागीर एका घरात आलाशिरो घेतलो। तेवूय घर कोसळ्ळे उपरांत फातिमा बेग हे गांवांतलीच बायलेन आपलें घर वापरपाक दिलें आनी आतांच्या पावसांत तेवूय कोसळिल्ल्यान वाचनालय सद्याक अनाथ जावन रावला। तर आमच्याकडे स्वताची अशी बिल्डिंग ना। युवक कला मंच आसा तेजे कडेन स्वताची अशी कांयच बिल्डिंग ना। पण आमी प्रत्येक फावटी कोणा तरी घर कोणाचो तरी रूम रेंट घेवन तर आमकां ही मदत केली। पिळगांव कोमुनिदाद जी आसा तेंच्यांनी आमकां मदत केली आनी आमी तांकां माफक रेंट दिवन ती इतली वर्सां चलयली। तेन्ना 2019 ती अकस्मात पावसान पडल्या उपरांत आमकां आसरो दिवपाक खंयच चान्स ना जालो। आमी पंचायत बॉडी मागीर आमच्या MLA मैम कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच आर्ट एंड कल्चर हांकां ADI सगळ्यांक लेटर्स केली, सगळ्यांक रिक्वेस्ट केली की आमचे कशे तरी आमकां एक जागेचो कशे तरी एक उपलब्ध करून दिवचो। श्री घारसो सुर्लीकर, उमाकांत गांवकर हेंच्यांनी आमकां खूब मदत केली त्या टायमार आनी आमी ती घर कोमुनिदाद घर कोसळ्ळ्या उपरांत 6 म्हयने टार्पोलीन घालून लायब्ररी चलयली। मागीर तर आमचे ते कुशीक एक मुस्लीम भाव आसा तेणी आमकां म्हटलें की अशें टार्पोलीन घालून तुमी भायर बसच्या भशेन आपलें घर आसा मातशें ओल्ड आसा पूण तें तुमी वापरा। तुमकां कितें शक्य आहा तितलें आपल्याक माफक कितें आहा रेंट तें आपल्याक दिया आनी तुमी भायर बसच्या भशेन थंय बसा। गेली 2 वर्सां आमी लायब्ररी ह्या तेंच्या घरान चलयताले। पूण काल ह्या 4-5 दिसांक जो कंटिन्युअस पावस पडलो तितून आमची ही आतां लायब्ररीची एक सायड आहा ती सबंद कोसळ्ळी। आमचे कितलेशेच स्टेशनरीज कितलेशेच एसेट्स सगळे मॉडर्न पिड्ड्यार जाले। डिजिटल युगांत पुस्तकाचें एक वेगळेंच म्हत्व आसा। हो एक ज्ञान खजिनो, तो सांबाळपाक जाय। ह्या वाचनालयान जायते मनीस घडयले। युवक कला संघान विविध सर्तींनी वांटो घेतलो, विविध उपक्रम राबयले। रक्तदाना पासून ते व्यसन निर्मुलना मेरेन, संगीत कार्यावळी पासून ते फ्री ट्युशन क्लासी मेरेन बरेच पुरस्कार पदरात घालून घेतले, मनीस जोडले आणि त्याबरोबर प्रतिष्ठाय। हे संस्थेकच स्वताचो एक इतिहास आसा। आयकात तो संदेश गोवेकाराच्या तोंडांतल्यान। पिळगांवान अशी एकूच जी जागा जेका जी जागा सगळे जाण गांवचे लोक कसल्याय कार्यक्रमांक वापरूंक शकताले। आमचे तरणाटे भुरगे जे योगा शिकताले ते हांगासर तिजो ही वास्तू वापर करताले। तशेंच जीम आमचे कडेन बारीकसो जीम आसलो त्या जिमाचोय ते वापर करताले। तशेंच नाट्यप्रेमी हांगासर रिहर्सली घेताले। आमची बायलां जी फुगडी कॉम्पिटिशनाक वयताली ती हांगा येवन फुगडीची प्रॅक्टीस करताली। तसो म्युजीक क्लास जो म्युजीक क्लास चलतालो तोय श्री सावळो चोडणकर आमकां हांगा येवन मार्गदर्शन करताले, शिकयताले। तो म्युजीक क्लास चलतालो। अशे वेगळे वेगळे कार्यक्रम ह्या कोमुनिदाद बिल्डिंगेन चलताले। गांवांची ही एकूच लायब्ररी आहा ती चलोंक जाय। वाचन संस्कृती ही चलपाक जाय फुडें। आजकाल ल्हान भुरग्याच्या हातीन मोबायल आसा। ती मोबायल संस्कृतीक मातसो तरी आळो बसूंक जायो, वाचन संस्कृती जावन चलोंक जाय हो आमचो आटोकाट प्रयत्न आसा। गोवा 365 खातीर पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकार।